गार्डन बांधून सत्ता काही गार्डन सगळ्याला नेता मी पोलीस स्टेशनला चल या चल गाडी आली पोलीस स्टेशनला नेतो सर सामान सगळे आहे सर प्लीज सर सर मासे तुम्ही ऍडजस्ट करून घ्या सामान तरी काढता द्या सर रिक्षा घेऊन तरी एक 2 वारा ती सगळं खाली करतो मोडा 2 वारा टाइम दी सर 2 वारा टाइम दी सामान तरी घेता गो बाई आम्ही सामान मॅडम बस टाइम दी बीजेपी गव्हर्नमेंटचे पाय पडावे 2 वारा टाइम दिला सामान तरी काढतात किडे पडून मरते सगळे पण किडे पडून मरते 2 वारा टाइम दिला धुळीचं सामान कसले म्हणते किडे पडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशावरवीं म्हापशेच्या कोमंदात संचालकान सांगोळडे गांवांतल्या सर्वे नंबर 81-1 हातूंत अतिक्रमण करून बांदिल्ली 22 बांदकामां मोडून उडोवपाचें थारायलां। आयज सकाळच्यान ही बांदकामां मोडपाक सुरवात केला। एक दिवस पहिली लाईट करता म्हणून सांगलेलं आहे एक दिवस पहिली लाईट करता म्हणून सांगलेलं आहे डायरेक्ट लाईट करता डायरेक्ट उदिक कट करता आयजूच मोठायला एका वर बॉल चढ करता सामान आहे ना सर सामान हमारा घर टूट रहा है ना, कौन तोड़ने को आया ना उसका ही घर टूटेगा ही है। शिवर बोल रही हो, हमारा कष्ट का है, हम कष्ट करके बनाया है। गोंय खंडपीठान कोमंदात प्रशासन संचालनालयाक ही बांदकामां 2 सप्तकां भितर मोडून सुवात मेकळी करून 25 एप्रिल मेरेन न्यायालयांत कृती अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला। तशेंच बांदकाम खात्याच्या काम विभाग 13 बांदकामां मोडपा खातीर बार्देशाचो उपजिल्हाधिकारी आनी हेर एजन्सीक फावो ते सहकार्य करपाक सांगला। आदेशाची कार्यवाही केली ना जाल्यार न्यायालयान अवमाना खातीर कारवाय करपाची शिटकावणी गोंय खंडपीठान दिल्या। ते प्रमाण आयच्यान ही बांदकामां मोडपाक सुरवात जाल्या। 22 सध्या मेरेन एक करून घरां मोडून उडोवपाचे काम चालू आसा। मजगती बांदकामां मोडपाक आडखळी हाडपी 3 जाणांक पुलिसांनी ताब्यात घेतला। घडणूक थळार कायदो आनी सुवेवस्थेची परिस्थिती उप्रासची न्हय म्हूण मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त तैनात केला। इल्लीगल हांगा तेंच्यांनी जागा भाटकाराच्या घरा कुशीकूच बांदला मागीर भाटकारांक दिसना त्या भाटकारांच्या पांयां धापता यो तुमी दाखयता फुल लिगल हा फुल इल्लीगल हांगा आमी तरी कोर्टान ना तेंच्यांनी कोर्टान सुद्धा ना आता 500 वर्सां जाली घर बांदलाय पण या घरांक आता डेमोलिश करतात काढूंक ना हेंका काढूंक ना कित्याक वयल्या मनशाक वळखातात पंचायतीचे एमएलए हे तांकां वळखता हेंका नोटीस बिटीस काय ना हांगा आमचे तरी घरा 20-25 वर्सां जाला यांचे 5 वर्सांची घरा तांकां कोणाचो हात हा यांचो पंचायतीचो हाता आणि मिनिस्टराचो हाता इतके सांगू शकता पंचायत तुमच्या कडे ना तर पंचायत तुमच्या कडे ना पंचायत आमकां 1 रुपयाचो सपोर्ट ना पंचायतीचो ना सरपंचाचो ना एमएलएचो ना मिनिस्टराचो 1 रुपयाचो सपोर्ट ना आमकां इलेक्शनात पावले कितें पावले सोमते दारार घरा भितर येवन च्या मागतात घरा भितर येवन बसतात अया जर आमकां जर पर्सनली हे आमकां त्रास येता न्हू कोण एकटो येवन दारार रावना आमकां माझे एकूच सांगल्या गरीबांक तुम्ही त्रास
ही हय डेमोलिशन ना तुमकां जी डेमोलिशन ऑर्डर काढलं पण ती सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर काढल्या ना ती सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर काढल्या मात 6 घरां पळय ते आमी आतां हायकोर्टान चल्ला आमकां स्टे गावलेली आहा जालें कितें भाटकार स्वता तोंडांतल्यान म्हणटा कितें तुमी पॉलिटीक पावर लायलो मरे आमी आमचो पयसो लायलो आमी जिखून येयले आमी एडवोकेट काडलो म्हणटा ते दिल्ली वचोन तुमी आमकां त्रास केलो जाल्यार हे भोगा तुमी म्हणटा हे बघून हेंका ह्या लोकांक सांगलेले सुद्दां हांवें वांगडात एकूच युनिटी जाया आनी एकूच हितून कोर्टान या हेंका नाका आसलेले करपाक हेंका जाल्यार दुसऱ्यांचो आयकपाक गजाल आता आयकून सरपंच आनी एमएलए ना कोणूच ना हांगा 22 घरांक जी डेमोलिशन काढलं ते हायकोर्टाची ऑर्डर ती सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर सुप्रीम कोर्टाची तेतूतली स आहात ती ती हायकोर्टान ना Stay ती मेळ्ळी अजून स्टे मेवला आता हेतूतली खंयची कोमनीदाद प्रॉपर्टी आसा आणि कोमनीदाद ही सगळी कोमनीदाद हो भाटकाराचो भाट हो कंपाऊंड यांच्यानी सगळ्यांनी इश्यू केला चालू भाटकारांनी We are going on as per the High Court order. First it was the Supreme Court order, then it went to the High Court, and now the High Court has given that it should vacate. They have already got enough of extensions. The High Court itself has told you extensions after extensions were given to them, and finally it has reached a finality. It has to be gone. some are saying that it was supposed to be this demolition has to be happened after the election. No, the High Court, you read the High Court order. In no way it will come in a way of the code of conduct. Total how many illegal structures are going? There are more, but only 22 have gone to the Supreme Court. We are breaking those. So today how many They should thank demolitions their are going to stars. happen? Those who have not joined the Supreme Court. So today how many demolitions will be taken? 22. 22. So today 22 illegal structures will be demolished Yes. for the whole day. Yes, they will extend for another day. It is my. Yeah, We have but- already paid the money to the Yes. PWD people for 5 days. So it depends on number of days they can take to break. It's not in our hands. बेटी बचाव हे बेटी बचाव बेटी गोल्या रस्त्यार आणि बेटी बचाव लगीन आणलेले आता एक तारखेचे लगीन आले ते पॅरलायज तो मुली ना पळय येते घरान आता पडला पळय ते घरान पॅरलायज आहा तो ते चेडवाचे लगीन आहे 1 तारखेर सगळे काडा बिडा सगळे वाटून झाले आणि हे टायमार आमची घरा म्हणटा हो केदार नायक एका कळना इतले पाया पडले तेजे गार्डन बांधून स्वतः काही गार्डनात कोण राहणार? किडे पडून बसले गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर.